Psalm chapter 71 verse 4. मुजा देवा, निवार म्हाका नजत्याच्या हातांतलो, अन्याय आणि जुलूम करतल्याच्या घसांतलो. Romans chapter 10 verse 9 to 13. येसूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजान सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. कित्याक काळजाच्या बवर्ताद्वारी तुका देवाचे नितीवंतपण, तोंडाचे उसारणेद्वारी तारण तुका लाभता. पवित्र पुस्तक असं म्हणता, ताका सतमानतलो कोणूच सुलजेक पडचो ना. पवित्र पुस्तकात सांगता त्या प्रमाणे सरस्पराचे नाव उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडतलो. Psalm chapter 130 verse 1, 2, 3 and 4. गुंडायतान सरस्परा हांव तुका उलो मारता. तोम्या आयक म्हजो ताळो, म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुझे कान चीत दिव. आमचे गुन्यांव तूं मनांत धरशी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरात. पूण तुज्या लागीं आसा बोगसाणें. रोमन्स chapter 12 verse 1. तर भावानो, देवान आमचे वयर दाखयलेल्या व्हड काकळतीचो उडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावं तुमकांच तुमी देवाक समर्पूण दी जाय. हे जावं तुमचे आत्मीक बलिदान. रोमन्स chapter 12 verse 2. ह्या संवसाराची साल तुमी धरी नाकात, बदलाक तुमची मनां नवी जावं तुमच्या जिणयेचे रुपांतर जावं तवळ तुमी देवाची कुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतेल्यात आनी खंयचे बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजूंक घेतल्यात.